म्हाका तुजे लागीं खेरीतपणे उलोवंक जाय तुवें खूट तुजो थारावो घेवच्या विशीं आनी दुसऱ्या लोकांक तुजो थारावो तुजे वतीन घेवंक दिना जावंक. हांव तें परत म्हणटा, तुजो थारावो तुवें घेवंक आनी दुसऱ्या लोकांक तुजो थारावो तुजे वतीन घेवंक दिना जावंक तुमचे कितले निर्णय तुमी खूट करतात. हांव सोत मानता आमी शिकोना तर की आमच्यान देवाचें आयकोंक आनी निर्णय घेवंक जातात, की आमच्यान बदलूंक जाता आमचें निर्मण आनी बरे भाशेन न्हय तर म्हाका दिसता आमच्यान खरेपणी देवाचो प्लॅन बंद करूं येता जो ताणें आपले पासत केला, जर आमी लोकांक खोशी करता आनी देवाक न्हय. आनी लोकांक खोशी करूंक आमकां नाका अशें न्हय. बायबलीन एक ग्रंथ आसा जो म्हणटा की आमी जिवंक जाय दुसऱ्या लोकांक खोशी करूंक. पूण तुवें अशें सांगलेलें ना दुसऱ्या लोकांक खोशी करूंक इतलो पासून की तूं आनीक देवाची आज्ञा आयकना आनी तूं दुसरो लोक कर म्हणटा तें करूंक सुरवात करता ओ तुका हुकूम दितात तुवें करचेंच पडटा. लोकांची अपेक्षा केन्नाय शिमे भायर आसता. चड करून तुमी चल आसल्यार वेगवेगळ्या दर्जेर जायत्या लोकांक सांगाता तूं जाणो हांव सांबाळ करता म्हजे माय आनी मावशेचो. ती दोगांय जाणटी आनी दुयेन आसात आनी हांव तांचो घरा लागीं सांबाळ करिना, पूण ती जाणट्याचो सांबाळ करतात ती रावता. तांची अपेक्षा आसा आनी म्हज्यान सदांच तांची अपेक्षाक पाल दिवंक जायना आनी सुखी आसोंक जायना. देवाक जाय तुवें लोकांक आदार दिल्लो, ताका जाय हांवें लोकांक आदार दिल्लो, पूण आमी तें करूंक जाय पवित्र आत्मो आमकां दाखयता ते भाशेन. आमच्या लोकांची अपेक्षा आमचेर ताबो दिवंक जायना. हांव एक आवय, म्हाका 4 भुरगीं आसा, हांव एक घरकान्न, म्हाका 10 पोंतुरी आसात. लोकांची अपेक्षा म्हजे थंय आसा. आमी कॉन्फरन्साक येता आनी अजाप दिसता कितेंशा लोकांक जाय हांवें हें केल्लें आनी कितेंशा लोकांक तें केल्लें आनी कितें केल्लें जाय. आनी तूं जाणो एक वस्त जी हांव शिकल्या आनी म्हाका दिसता हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय, पूण खरेंच लोकांक ना म्हटलें बरें लागना. जर तांकां कितें जाय जाल्यार तांकां चडशी खात्री आसा देवाक जाय म्हूण तांकां तें मेळ्ळें. देवान म्हाका सांगलां की तूं हें कर म्हजे पासत. देवान म्हाका सांगलां तुवें आमच्या कॉन्फरन्साक येवंक जाय आनी देवान म्हाका सांगलां हांवें तुजे बरोबर जेवंक जाय म्हूण. आनी तूं जाणें सोत सांगूंक म्हाका मातशी उपगोवन येता आयकोन देवान म्हाका सांगलां हे उतर उचारलेलें जाल्यार पुरी एक जादूचे मंत्राचे दुबाव घालता ताणें तें काम करचें. तुका आनीक थोड्या वेळान गमतलें तें म्हूण खरेंच धर्मीक फोटिंगपण आनी खरेंचपणी तें करूंक फावो ना. तर गॅलिस्कारांक चॅप्टर 1:10 पळयात पावलून कितें म्हटलां. म्हाका तें चड बरें दिसता. आतां हांव कोणाक मानोंक सोदता मनशाक की देवाक? म्हाका जाय तुवें हाचेर नियाळूंक. आतां हांव कोणाक मानोंक सोदता मनशाक की देवाक? मनशाक खुशी करूंक हांव भायर सरला? आजून पर्यंत मनशाची हुकुमत करूंक हांवें सोडलेलें जाल्यार क्रिस्ताचो सेवक हांव जावचो नासलो. पावलून खरेपणी अशें म्हटलें जर हांव खरेंच लोकांक खोशी करूंक सोदतालो इतलो पासून सुई म्हज्यान देवाक खोशी करी नेजो तर हांव शीस जावचो नासलो स्वामी जेजू क्रिस्ताचो. आनी म्हाका भिरांत दिसता चिंतूंक, खरेंच म्हाका भिरांत दिसता की लोकांक चिंतूंक कितलेशे लोक तांचें निर्मण चुकता आनी ती फलादीक जायना कित्याक तूं तें करिना जें देवाक जाय तुवें केल्लें जाल्यार तुका सदांच दिसतलें तुका कितें चुकलां म्हूण. जेन्ना देवान म्हाका मिनिस्ट्रीन आपयलें म्हजेर व्हड सैतानाचो आक्रमण जालो लोकां वरवीं, क्रिस्ती लोकां वरवीं. आनी दर पाटी हांव लोकांचे कशे वयर शिकयता हांव पाटी वचोन चिंतता आनी हांव जाणो कितलो म्हजो जीव त्या वेळार आकांताक सांपडटलो तो. हांव कितें करची आसली? हांव म्हज्या काळजाची भावना पुरी करूं? तोरी अशें म्हाका दिसो म्हजी काळजाची भावना पिसवली म्हूण. मिनिस्ट्रीन भितर सरो ओस्तोऱ्यो तशें करिना. जायत गोटेक थोड्यो भोव आसत पूण जेरूल म्हज्या वातारांतलो न्हय बायबल शिकोंक हांव तें करूंक नको आसली. पूण देवान म्हज्या जिवाक सर्वय वाटेनी गिरासलोलो आनी म्हजे भितर जल्ते आकते आसले लोकांक उतर शिकोंक. आनी म्हाका पयलेंच कळोन आयलें की म्हाका खरेंच लोकांक शिकोवंक जाय आसलें कशें तांकां मेवो जेजू मेलो तांकां दिवच्याक. जेन्ना म्हाका कळलें कशें परी धर्मान म्हजी
लागशी सोयली गो देवा थंय चोरलेली आनी हांव इतली कायदे आनी आज्ञा बांदून आसली तो तोच वीत करी सगळे कायदे पालूंक आनी सगल्यो वस्तू करूंक आनी तो जावन आसलो म्हजो गुन्यांव जसो आनी कोणायचो. हांवें हेर करतात तशें केलें. गरज आमी ओदीक इकलो दवरूंक आमच्या काळजाचेर गरज आमी ओदीक मन दवरूंक तूं जाणूय हें म्हाका चलता काय म्हाका मेवता काय जें बायबल म्हणटा म्हाका मेलोंक जाय ह्या वस्तूंनी जातून हांगा हांव मिसळ आसां. आनी हांव खरेंच देवाक उलो मारूंक लागली त्या 70 वर्सान आनी ताणें म्हज्या जिविताक हात लायलो आनी उपरांत म्हाका मजबूत आवड आयली सुरू करूंक शिक्षक इवांजेल. बरें लांब आनी ल्हान करता म्हजे जायते इश्ट कोडसरले. म्हजी जायती फामील आमचे विरुद्ध गेली. म्हाका म्हजी इगोर सोडूंक लायली. म्हजो मान उबलो म्हणजे खरेंच म्हाका असली भाशा पुरपितार उलोवंक बरें दिसना पूण म्हाका दिसलें सगळे इफेन म्हजेर आसले म्हूण आनी म्हाका सोंसमना कित्याक हांव फकत करूंक सोदतालीं जें म्हाका दिसो देव म्हाका कर म्हूण सांगता. इतलेंच हांव फकत करूंक सोदतालीं जें देव म्हाका कर म्हूण सांगता तें. म्हजो होतू आनी कसलोच नसलो फकत हांव सोत मानतां हें देवाक जाय हांवें तें केल्लें. आनी म्हाका दिसना आमकां केन्नाय कळटा जाल्यार कशे पोरी सोयतान उजार करता नाकारणी मानदप ना धोमकी सोयरीकोत विबाडपाची आनी मान उबावपाचो आमकां आडूंक देवाची खोशी आमचे थाय करूंक. आतां म्हाका खात्री आसा हांगा जायतो लोक आसा घोट सोबाव आनी तुमचेर कोणाचो दबाव ना. बरें तुमकां म्हाका कितें सांगूंक जाय कित्याक अशें जायत घडयेक की जायतोच लोक सगळोच न्हय पूण हांगा जातो लोक आसा वो निरोप गरजेचो. तूं कोणाच्या दबाव येता वो तुका दबाव घालूंक बरें दिसता आनी दोनाय मदें देवपण ना. तुमच्या परतीपलाक हांव आभारी. तुमकां कितल्या जाणांक अशें दिसता वो निरोप तुमकां बऱ्याक पडटलो म्हूण. तूं जाणूय तुजी उमेद वाडटा तूं भुरगो आसतना. जायत एक तरणाटो तो वो 20 वर्सांचो तूं केन्नाय दिसता लोकांक आपल्याचेर खूब दबाव आसा म्हूण कित्याक तो सगळो लोक आसा अपेक्षा दवरता तांचेर लोकांक अपेक्षा दवरलेली. तूं तांकां सांगोंक तूं कितें करच्याक चिंता तुज्या जिवितान आनी चिंतूंक पासून ना तूं त्या वेल्यार खाटिलो खंयचेय बाजू उठचो तो. पूण म्हाका अशें दिसता जितलो तूं जाणटो जाता तितलो तूं लोकां मदें मिसळ जाता जितलो आनीक लोकांक वखताय इतलो फॅमिलीची सोयरीकोती वाडटा तितलोच घुसपा गोंडोल ओदीक जाता. कित्याक दर मनीस जो तुज्या जिवितान येता ताची दुसरीच अपेक्षा एके वस्तूची जी ती तुका आशेता आनी गरज आमी बंद करूंक आमची अपेक्षा लोकांचेर थापोवंक. एक मुखेली कारण आमी निराशी जावच्या तें आमी लोकां थंय अपेक्षा दवरता जी जावंक शकना तसली. जेन्ना तूं कोणा थंय अपेक्षा दवरताय तुवें उगडास दवरूंक जाय की तूं एकलोच ताचेर अपेक्षा दवरिनाय म्हूण. थोडो लोक म्हाका थोड्यो वस्तू कर म्हणटा पूण हांव चिंता हांवें त्यो केल्यार जाल्यार आनी 1 मिलियन दुसरो लोक आसा जांकां हांवें तें केलें तेंच जाय. देवान म्हाका सांगलें हांव चुकली ताणें म्हाका म्हजी तीव दिवंक सांगूंक ना आनी हांव अशें करची ना. हांवें जायतीं वर्सां तजवीज केली पूण हांव थीर मनांत आसां ह्या वेळार की हांव देवाच्या फुडारपणा खाल चलतली आनी हांव जाणो हांव देवाच्या फुडारपणा खाल चल्ल्यार आतां आयकात जर तूं देवाच्या फुडारपणा खाल चलताय तूं जाणय तुका कितें मेवतलें. तुका मेवतली शांती आनी आनंद आनी बरेपण आनी तुका बरी फळां जातलीं. तूं सगळोच वेळ निराशी जावपाक ना कित्याक देव आमकां इतल्यो वस्तू कर म्हूण मुखार व्हरोना आमी सारकीच सगळो वेळ थकोसोर आनंद नासतना. पुरो जाबाब ताण नासलेल्या जिविताक शिकोंक देवाची आज्ञा आयकोंक करूंक तो म्हणटा तें करूंक आनी दुसऱ्या सगळ्याच्या अपेक्षाच्या दोबान हें नाका. जुलुमगिरी जावंकूच जाय आनी करूंकूच जाय. वय करचें आसलें करूंकूच जाय आसलें. जेन्ना आमी निर्णय घेतात जे दुसऱ्या लोकांचेर प्रभाव घालतात आनी जायतेच निर्णय हे करतात अशें तुका केन्नाय दिसता की झूज सुरू जाला. जर तूं एके समितीन मिसळास आनी तुका देवा थंय गमोन येता की वेळ जालो तुवें प्रस्ताव मानूंक. जर हेर समितीची 10 जाणांक नाका तुका निक लावंक जाल्यार तांकां तुजो निर्णय बरो लागपाक ना.
जेन्ना हांवें निर्णय घेतलो मिनिस्ट्रीन भितर सरोंक, म्हाका दिसता जायत्याच लोकांक तें आवडोंक ना, कारण तांकां दिसलें तांकां कसलो अपमान जाता म्हणून तांणी सांगात दिलें एक पिशे वस्तोरेक जी सगल्या संवसाराक इवांचेल परगट करूंक चिंता. वय हें सत म्हणजे जायत्या लोकांक आमी घेता तो निर्णय मानो ना, कित्याक जर ती कसल्याय वाटेन आमच्या सांगाता मिसत जाल्यार आमचे निर्णय तांकां मातशें वेगळेच कशें लागतले. आनी कोणाकूच आमकां चड निराशी जावंक नाका. तूं खूब चिंतेस कित्याक चड पावटी कित्याक जाता क्रिस्ता सवें खरो निर्णय घेतोस तुजे फॅमिलीक वा इश्टांक बरें लागना. कित्याक जर ती तयार ना तोच खोल निर्णय घेवंक आतां अकस्मात जे वस्तू तूं विचून काडटाय तांकां अपराधी थारायतले, तांकां अपराधी थारायल्लें नाका. तूं चड सोंपें तुजें चावोंक आनी तुका तें करूंक आडकूंक. म्हज्यान तुका सोच सांगो येता, जर तूं खरेंच तुज्या जिवितांत देवाचो पाटलाव करतलोय, जर कोणूय मनीस सांगा वा कोणूय जो टीव्हीचेर पळयता, जर तूं खरेंच पवित्र आत्म्याची शक्ती पालताय, तुका आयज रात्री गमतलें मदलो भाग नव्या कराराचो. दर मनीस जो क्रिस्ताक मेलता तो नव्या करारा खालची येता. कायदो काबार जालो आनी आमच्यान दर एकल्यान स्वता मुखार वरो येता मार्गदर्शन घेवन पवित्र आत्म्याचें. आमच्यान देवाक आयकोंक जाता. गरज ना आमकां आनीक 25 जाणांक विचारूंक आमी कितें करचें तें दर पावटी आमी निर्णय घेता तेन्ना. आमेन. तुवें तुज्या कालचा विशीं थीर आसोंक जाय वो तूं केदींच खोशी आसचो ना. म्हाका जाय तुवें हाचेर नियाळूंक. तुवें तुज्या कालचा विशीं थीर आसोंक जाय वो तूं केदींच खोशी आसचो ना. आनीक एक पावट तुवें तुज्या कालचा विशीं थीर रावंक जाय वो तूं खरेंच खोशी आसचो ना. अजाप दिसता लोकां कडल्यान कश्यो वस्तू काडूंक सोदता ती ज्यो तांकां आवडटात कित्याक त्यो आमकां आवडनात. म्हज्या घोवाक खरेंच खेळाचो आवड आसा आनी हांव वाडल्या एका फॅमिलीन जंय म्हाका बॉल गेम पळोवंक धाडिनासले वो इस्कॉल जातोच कित्याकूय रावंक ना. म्हज्या बापाय कसलोच खेळ माननासलो, देखून टीव्हीचेर आमी ते केन्नाच पळयनासले आनी म्हाका ते बिलकूल आवडनासले. म्हाका ते आवडनासले म्हणटच म्हाका नाका आसले देवाक ते आवडोंक. आनी चड वायट आमी तोसवीत करून लोकांचेर फोटींगपण आनी दबाव हाडून आमकां जाय तें तांणी करूंक. आनी ती खरेंच देवाची खोशी न्हय. आमी सगळीं वेगवेगळी, आमकां सगळें वेगवेगळें आवडटा आनी सगळ्या परस बरें काजार जावच्याक तूं काजार जाल्यार त्या मनशा सवे वेगळो सार आसा तें मानून घेवंक आनी तांकां तुजे भाशेन करूंक बंद करपाचें. म्हाका दिसता आयज रात्री आमचो वेल बरो सादतलो. आतां बायबल सांगना की जायत्या कांसलान भितर सुरक्षा आसा, पूण शेकिमेन तुवें तुजो खूद निर्णय घेवंक जाय. म्हाका दिसना तातूंत कितें वायट आसा म्हूण. सो तुका आगोड लागता एक निर्णय घेवंक वो जायत घडयेक तुका खरेंच एक गंभीर निर्णय घेवंक जाय. तुका खात्री करूंक जाय तूं सारकें कोत्ता तें. म्हाका दिसना कितें वायट आसा म्हटल्यार म्हज्यान तुजें की नेतान धांवो येता तूं कितें चिंताय, पूण म्हज्यान तुका संयो येता तूं 10 मनशांक विचार, तुका 10 वेगळे जबाब मेळटले. आनी लोकांक विचारता ती कितें चिंतात आमी कितें करचें तें, आनी सोत तें आमी विचारता तो लोक नकळो आपूण खूट कितें कोत्तात तें. तरी तूं कोणा लागीं विचारताय तर तो कोण जावंक जाय, तूं रेस्पेद दिता तो आनी तुवें त्या वस्तू बद्दल बारीक नियाळ केला, तूं ताच्या जिविताक मान दिता, ताच्या जिवितान म्हाका बरें फल दिसता. हांव खरेपणी चिंता वो कोण एक जाका हांव आयकोंक तयार आसा. पूण जायते पावटी आमी शेर्त ना. आमी पळयता एक मुठभर लोकांक आमी सांगात दिवंक. तरी सुरवात जाता तूं कितें चिंताय आनी तेन्ना आमी सगळींच घुसपट्टा आनी शेकी आमी करिना जें खरेंच आमच्या काळजान सुरवातेक थान आसलें. तर तूं बुद्धी घेवंक सोदताय जाल्यार खात्री कर तूं घेताय ती बुद्धी खरेंच ताचे लागीं घेवंक चिंताय. तरी पूण जर तूं तुज्या काळजान कितें आत्वेंच चिंताय तर आनी ताचे खातीर तुवें मागणें केलां आनी तातूंत कांय ना जें तूं करूंक सोदता तें ग्रांथाचेर आड आसा. शेकी तुवें तुजेंच काळजाचें आयकोंक जाय. तेन्ना प्रश्न उबो जाता सारको ना तर कितें? वय तेन्ना तूं सारको ना आनी तातूंत संवसार सोंपचो ना आनी देव तुजो मोग करतलो आनी तुका शिकोवन मेवतली उप्स हांव परत तें करचो ना.
आमी चुकी आदारूंक भियेता आनी जायते पावटी आमी इतली भियेता चूक करूंक की आमी आमच्या काळजाची भावना न्हय पूण दुसरी 25 जाणां आमकां कर म्हूण सांगतात ताचे थंय आमी कबलात करता आनी चड करून ती करची ना तातूंत तांकां कांय ना तर आनी त्या बद्दल हांव निश्ठूर जावंक सोदिना म्हणजे ते एक सोत तूं जाणय सारकें कावन्सिलींग खरें कावन्सिलींग बरें कावन्सिलींग तुका देवाशी व्हरता ते तुजें जिवीत चलोवंक तोजवीत करिना तूं तर येवन म्हाका विचारल्यार तुवें एके परिस्थितीन कितें करचें म्हजें लेकी सापशूद ग्रांत ना तर तुका दिवंक हांव तुका सांगतली वच आनी देवाक आयक कित्याक लोक तें करूंक आतां शिकोंक जाय पुराय सुदरपण नव्या कराराची ती दोन मनशाक पवित्र आत्म्याच्या वरवीं मुखार वचो येता तुज्यान देवाक आयकोंक जाता तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या मुखार व्हरो येता तूं नेमलेलो आसा आनी तो पवित्र आत्मा तुज्या जिवितान आजीर आसा ते तुका सांगता जेन्ना कितें वायट आनी कितें बरें आसा तुका आनी तुज्या फॅमिलीक आमेन आनी गरज ना तुवें सगल्याक चड सोयरां नासलोली निभा दिवंक तूं कितें करूंक सोदताय ताचे वयर म्हाका दिसना कितें वायट आसा एक उतर समजणीचें दिल्यार तोच कर गोंय समजून पयस करूंक पूण गोडेक तूं नकलो तुका तें पोरी कित्याक करूंक जाय तें तूं इतलेंच जाणो की खरेंच तुज्या भितर एक भावना उत्पन्न जाल्या की तें तूं करूंक जाय म्हूण बरें तितलेंच लोकांक पुरो हें हांव मुद्द्यार पावली हांव कोणाकूच ताब्यान त्या मुखार दवरूंक सोदिना म्हाका तें नाका म्हाका म्हजी कामां आसा तितलींच पुरो जाता करूंक तुजें काम करूंक म्हाका नाका पूण खूब वर्सां म्हज्या जिवितान तें पुरी नासली आनी म्हाका दिसता थोडे लोकांक बरें दिसता सगळें तांकां कितें करूंक जाय हें विचारलें आनी ती सगळो वेळ तांकां कितें करचें तें सांगतात म्हाका ती जबाबदारी नाका हांव तुका इतलेंच सांगता तुज्यान देवाक आयकोंक जाता तुजेर भरवसो दवर तुका कितें दिसता तुवें करचें तें देवा कडल्यान तुका कसलो न्हय पेंवता बायबल सांगता शांती पाला देवाचें आयकोंक तितलें आगोड न्हय तें करिनाका उतारचेर विरोध आसा तर तें करिनाका तें मूर्खपण तर बायबल तुका कितें घेयो घेना तें सांगना पूण तुका सांगता रिणांत रावो नाका म्हूण देखून वचोन तुका तांग ना ती वस घेनाका तें सोंपें आतां पळोवया कोलोस्करांक 3:15 आयज थारायलां हांवें खुशाल जावच्याक आनी म्हज्यान तुका सांगूं येता ह्या वेळार वो निरोप तुका गरजेचो न्हय जाल्यार वेळ येतलो तो जातोच आनी जी शांती येता जी आसा तुज्या आत्म्यांत क्रिस्ता थंय जावं दी एक अंपायर सदांच तुज्या काळजांत आतां जर तुका कसलो चेंडूचो गेम बरो लागता तुजो अंपायर कोण तो ताका अधिकार आसा जर तें म्हणत भितर ते भितर जाल्यार भायर म्हणत भायर आनी म्हाका दिसता हो म्हत्वाचो नमुनो व्हडल्यान बायबल दिता कित्याक थंय म्हणटा जर तुका शांती आसा तूं भितर जर तुका ना तूं भायर तेच शांतीक थारोवो शेकी घेवन दर प्रश्न जो तुज्या मनांत येता आनी त्या शांतीच्या स्थितीन जाका देवान तुका आपयला जिवीत मुखार व्हर आर्गां दी आनी देवाक दिनवासनी दी शांतीचो पाटलाव कर तुज्यान देवाक आयकोंक जाता तूं हें हांवें म्हटलेलें आयकोलाक जायते पावटी आयज रात्री कित्याक हें जाणूय जायतोच लोक चिंतिना ताच्यान घडटा म्हूण ती तें घडोवंक आशेता जी चिंता जायत म्हूण ते जावंक अपेक्षा दवरतात पूण वत दिवात पावतोच ती भियेतात आनी रावोन ना पावोन तुवें देवाचेर पात येवन रावोंक जाय आनी तुवें म्हणोंक जाय देवा म्हाका जाय तुजें आयकोंक म्हाका तुजे खोशे भायर कितें आसा तें करूंक नाका देखून हांव आशेता तूं म्हजे थंय उलोवंक आनी हांव म्हाकाच तुज्या सांगाता आसून सोत मानता की म्हज्यान तुका आयकोंक जाता आमेन तुमकां थोड्यांक ह्या वेळार आसात खरें मजबूत देवाचे आवडे आनी तूं चड भियेलाय तुमकां पाल दिवंक आनी जर तुवें तोजवीत केल्यार तो तुका नाकांनी मेळला आतवेच तरेन दोग वग तेगांचेर तुजी नदर मेळला म्हणटच तूं बसलाय
दुखी फकत तुका जाय देखून हेर सगळ्यांक सुखी आनी शांत दवरूंक. 1 John 2:27 तुमचे सवे तो आसा आनी तो तूं देवा कडचो तुमी पवित्र आत्मो घेतला. म्हणजे कितें? म्हणजे देव थंय आसा. ती कृपा देवाची कितें करूंक. पवित्र आत्मो पवित्र आपोणे मोलम. म्हाका तें उतर आवडटा मोलम जे परी पवित्र आत्मा पोले देवान म्हाका एक मोलम दिला हे करच्याक. हांवें ही मिनिस्ट्री पासून सुरू करूंक ना 42 वर्सां जायसर. सोत मानी नेसो देवाच्यान कितें करूं येता तुजे वरवीं. जर तूं जगडशी तुजेर विरुद्ध येता तितल्या गुदमेलाचेर आनी फकत म्हूण जर देव म्हणटा म्हज्यान जाता आनी हांव तुका सांगता जेन्ना देव तुजे लागीं उलयता जाची तुका खात्री ना तुजें तयार जावंक जाय मान सोडूंक भायर सरोन आनी तोजवीत करूंक. कित्याक आमी जेन्ना पयऱ्यान ल्हान व्हड्यान आसाव उदक उफेवन हेर सांगाता आमकां येवकार मेवता आनी सगळीं खुशाल. पूण एक पावटी तूं व्हडें हालोवंक लागशी वो व्हड्यांतले भायर सरशी वो तूं कितें करूंक चिंता हेजें सामान्य न्हय तेन्ना सोनली म्हणटा तुका नेमला तुका मोलम लायला तुजें जिवीत पवित्र आत्मा कित्याक लागोन आनी तो तुका उर्बा दिता आनी शक्ती दिता आनी तुका आवड दिता. देव तुका कितें करूंक कसो आपयता एकूच मजान म्हणून येता जेन्ना देवान म्हाका आपयलां म्हाका इसपा भायर खोशी आसली हें करूंक तो दिसतान आयज पर्यान. फकत एक खोशी फकत एक मजबूत खोशी म्हणटोच तुमकां थोड्यांकूय फकत हांव नकलो जायत घडयेक तुका एक मजबूत खोशी आसा लोकांक आदार दिवंक. जाल्यार ती एक मिनिस्ट्रीची देंगी आदाराची. देव तुका आपयता लोकांक आदार दिवंक. आमकां चिंचा तरेचो दोंग्यो येतात आनी जायत घडयेक तुका मजबूत खोशी आसा मजबूत खोशी तुजे खूद बिझनेस जावंक. जाल्यार तुजें पुराय जिवीत दुसऱ्या खातीर काम करूंक कबार करिनाका भायर सर बीत कर. पूण तें चलना जाल्यार तें चलना परत वच आनी शिर्विसेक राव. हांव खरेंच सत मानता भायर सरोन आनी सोडल्यार जायतें बरें पूण न्हय आलमारीन भितर रावप तुज्या सगळ्या जिवितांनी चिंतूंक. म्हज्यान हें परोन म्हूण येता म्हाका दिसता भायर सरोन आनी सोडल्यार जायतें बरें पूण न्हय आलमारीन भितर लिपोन रावंक तुज्या सगळ्या जिवितांनी फकत चिंतूंक. आमी चड भियेता चुकी करूंक. संवसार कबार जावचो ना तुवें एक चूक केल्यार ताचो पवित्र आत्मो तुजेन रावता. म्हाका जाय तुवें शक्तीन बरोंक आयज रात्री हांगाचो भायर सरल्यार म्हाका जाय तुवें बुजा रूंद करूंक आनी तकली वयर काडून म्हणून देव म्हजे भितर जेता हांव ताचें भुरगें हांव तो नेमलोलो म्हज्यान ताका आयकोंक जाता पवित्र आत्मा म्हज्या मुखार आसा. नो ये रोडकुले बिजूड वय तुका कितें दिसता हांवें करचें हांव नकलो वय तूं कितें वय हांवें अशें करसी चड तुका दिसता कितें चिंतेले लोक जायत दिसता सगळीं चिंतेली हांव आत्वच म्हूण पूण जायते म्हूण म्हजो मोग कोता तुवें तुका कोण आत्वच म्हणटा ताचें विसरूंक जाय. केन्नाय ती चिंतात हांव तुवीच आनी देव तांकां वडून काडटा. जसो तो दादलो जाची हांवें तें खबर सांगलेली जो खूब ड्रग्स घेतलो आनी हांव चिंतूच म्हज्या प्रोग्रामाक मदें रात्री पावलो आनी तो म्हाका हांसूंक लागलो आनी चिंतलें ती वय ती आपूण कोण म्हूण चिंता जायत. आनीक एकलो आमकां गोवायकी दिता ती टॅलिव्हिजनार येता घडयेक ती परत येतली. एक चड बरो जुदेव दादलो चेरूल क्रिस्तान चड मानिनासलो बार्नेस आनी नोबल हांगा शॉपिंग करी एका पुस्तकान भरलेल्या मेजाक आडवलो भायर सरलो दिगंतलो टांग म्हजो बॅटलफील्ड ऑफ द मायंड. तो पोत्तिलो म्हजेर एक नदर मारली त्याच वेळार मनांतलें सुरू केलें थोडें भोव वाचूंक. विकतो घेतलो घरान लिपोवन दवरलो ताचे बायलेक गमोंक फावना ती एक पुस्तक वाचूं म्हूण क्रिस्तांव बरोवपी. भायर गेलो आनी एक बायबल विकती घेतली तोय घरांत लिपयलो. गमत म्हणजे हें ताची बायलेक कोणें एक पूर्ण बायबल दिल्लो आनी तो ती चोर्या लिपोवन वाचताली.
आतां हांव तुका खात्रेन सांगता, कोण पूण त्या लोकां पासून माग न्हय करी. आनी म्हाका दिसना आमी चिंतूंक सुरू करता कसो देव आमच्या जिवितान येता तो जायते फावटी जेन्ना आमी चिंता तो अपघात नासलो, त्या मेजा काडलो आनी भायर सरलो तो पुस्तक हातान घेवन. आनी एक खरेंच एक सबूत काणी म्हाका वेल ना ती सांगूंक, पूण ती दोगांय शेगी साल्वार जाली. ताणें आपल्या साबार सोयरांक जेजूशी हाडूंक सुफल जालो. एक आसली ताची 9 वर्साची आवय आनी तिणें क्रिस्ताक शेवलो. आनी तें कितलें सुंदर, आनी ती आयकूंक तयार नासली, मन धरी नासली. आनी शेकी थोडे थंयचे कामदार तिका रातची बायबल वाचूंक सांगताले. ती आपल्या पुतोक आयकनासली, म्हणटच ती माग न्हय करी देव आपलो कामदार धाडटलो म्हूण. तिणें सुरू केलें बायबल वाचूंक आनी लांब कानी मोटवी करून तिणें शेकी आपल्या पुताक तिणें म्हटलें, तो सगलो वेळ थंयसर आसलो आनी आमकां खबर पासून नासली. आमचो क्रिस्त सगलो वेळ थंय आसलो आनी आमकां खबर पासून नासली. आनी आतां ती टेलिव्हिजन घालता आनी सगळ्या संवसाराक पावता. चड म्हत्वाचें तुवें तुजे निर्णय जिवितांत खूट घेवंक आनी दुसऱ्याच्या दोबान येवन तांकां जाय तें करूंक दिनाका जावंक. तुवें बंद करूंक जाय सगळ्यांकूच खोशी करपाचें आनी सुरू करूंक मन दान दिवंक आवडीचें जें देवान तुज्या काळजान दवरल्या. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रींत तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रींत आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरीबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.